तुमी अशें कितें करपाक सोदतात जें हाजे पयलीं टॅक्सीचो विशय सोडोवपाक पयलींच्या सरकारांनी केलें ना आनी आतां तुमी जें करतात तें सक्सेसफूल जातलें हाजी गॅरंटी कितें? सुरवातेकूच हांवें तुका कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सीझन हेच कारणां लागून टुडे इज द बॉक्सिंग डे. दिल्ले आसा आनी टुडे इज बॉक्सिंग डे. हो कार्ड जेन्ना बदलता तेन्ना हय. म्हणजे एक नवीन वर्स येता 2023 लागीं आसा सारकें आनी तेन्ना आमी कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सीझन म्हणटा आनी हे कॉम्प्लिमेंट्स आमचे पब्लिका आमी दिता आसतना कितें तरी एक नई दिशा गोंयचे खातीर दिवपा जाय आनी एक बरी दिशा दितले जाल्यार हे सरकारान खूब काम केल्लें आसा, सगळे मळाचेर काम केल्लें आसा आनी हांव समजतां की BJP सरकार आयल्यार पयले पर्रीकर आनी आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत एक बरेचशें काम जाल्लें आसा. सगळ्याहून व्हडलें उदाहरण 29 जेन्ना बाब नितीन गडकरी येवन लोकांक म्हणजे ती ब्रीज इनॉग्रेट करून दितले हांव समजतां तें एक सगळ्याहून व्हडलें उदाहरण कशें गोंय सुदरला बदलला एक नवीन गोंय आमच्या गोंयकारां समोर आसा. आतां तें म्हणटाना ट्रान्सपोर्ट सगळ्यांची म्हणणी एकूच आहा ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम गोंयान केन्नाच सारकें ना आनी सगळ्याहून चड प्रॉब्लेम एका एड कोत्ता म्हणल्यार आमचे टॅक्सी भाव. हांव म्हणना सगळे टॅक्सी भाव प्रॉब्लेम निर्माण करता म्हूण. आय कॉल देम द एम्बेसिडर्स ऑफ गोवा. ते आमचे राजदूत कशे आमचे पयले इम्प्रेशन टॅक्सीन बसले काय ते कितें उलयतात ते ट्युरिस्टाचेर परिणाम जाता येता आनी इतलो म्हत्वाचें तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन आसता. स्टेक होल्डर म्हण आमी म्हणटा ट्युरिजमाचे सगळ्यान व्हडले कोण जाल्यार हांव समजता टॅक्सीवाले. आतां इतले सगळे जाल्ले आसतना आदलो काळ असो आसलो हांव तांकां दोश दिवपाक सोदना. हांव दोश जाय जाल्यार आमचे गोंयचे पॉलिटिशनाक दिता कित्याक तेणी ताका एक प्रोटेक्शनिस्ट एटमॉस्फियर दिलो. तांकां रॉंग करपा खातीर प्रोटेक्शन दिलें. आतां फॉर एग्जाम्पल एकूच उदाहरण दिता वार्का बाणाले मागीर हिंगा कोलवा एप बेस्ड टॅक्सी येवपा जायना म्हणटा ते थिंगा आसा तेच टॅक्सीन बसपा जाय. आमचे दुसरे कोणूय गोंयकार सुद्दां गेल्यार टॅक्सी पंचर करून दवरता म्हणजे गाडी पंचर करून दवरता. ही स्थिती ही परिस्थिती थोडे पॉलिटिशनाची म्हणणी अशी आसली कांदोली आसूं मागीर आमचे कलंगूट आसूं थिंगा वचप ना एप बेस्ड टॅक्सी येवपा जायना आमच्योच टॅक्सी घेवपा जाय. कोण मारगांव रेल्वे स्टेशनार सांगता हिंगा कशी ती टॅक्सी आमी येवपा दिवपा ना. अशें वेगळे वेगळे कडेन गोंयान एक आयलंडींग कशें करून दवरलें म्हणजे कितें तांकां सुदार हाडलोच नाका. थिंगा भाडे मेळटा ते थोडेशे म्हणजे इट ऑपरेट्स लायक अ माफिया म्हणून हांवें तें शब्द माफिया म्हणून जायते जाणां तांकां वायट दिसलें. सगळे जाण माफिया न्हू 90% बरें आसा हे 10% सगळ्यांचें नांव वगडायता. ताका लागून सरकारान येवजिलें आनी तुमी पळयलां डाबोलीम एअरपोर्टाचेर गोवा मायल्स सुद्दां इतलें ऑपोजिशन आसतना स्वता म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी टॅक्सीवाले आसतना हांवें परत तें घालून थिंगा दाखयलें. हेच कारणा खातीर गोंय बाकी भारताचे म्हणजे वेगळे जो दवरून आमी वेगळेपणान आमी रावपा शक्य ना म्हूण. नवीन वक्त तुमी राजकारण्याक दोश दिलो. दोन मुद्दे आहात. पयलो राजकारणी हो जो एटिट्यूड आसा तो कित्याक इतली वर्सां प्रोटेक्ट करताले वोट बँक पॉलिटिक्स काय कितें आनी दुसरें तुमी लास्ट वीक सुद्दां म्हणा की तुमचेच कांय आमदार ह्या टॅक्सीवाल्याक इन्स्टिगेट करतात म्हणून सो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. हांव एकूच सांगपाक सोदतां हो दोश ठरावीक थोड्या मनशांकूच न्हू आमकां एक तरेन आमकां सगल्यांक कित्याक दॅट प्रोटेक्शनिस्ट एटिट्यूड इज ऑलवेज देर म्हणजे आमी तेंचो सांबाळ करता वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर. लेट अस बी फ्रँक आय एम ऑलवेज कॅन्डिडेट आय वॉन्ट टू स्टेट द ट्रूथ. पूण हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसले कारणान हांवें हो एटिट्यूड घेवना. इनफॅक्ट हांवें व्हडले रिस्क घेयले. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन तेणी म्हणजे सारको शिवाय घातले म्हाका येवन कांयच्या कांय कितें उलयलें कितें हांवें तेंची बाजू घेवना म्हूण. हांवें सांगलें हांव जेन्ना मंत्री जाता हांव गोंयचो मंत्री गोंयकारांक कितें बरें पडटा तें पळोवपा जाय. कोविडा उपरांत बस्योय सारक्यो ना. प्रायवेट सॅक्टर रस्त्यार न्यू बस्यो हाडपाक तयार ना. कदंबा कडेन तितले पयशे ना. आतां हांवें केंद्रा कडेन आनी बस्यो मागला. सो लोक प्रवास करतले कशे सामान्य लोक कशे करतले प्रवास आनी ट्युरिस्ट येता तो टॅक्सी सोदता. एप बेस्ड टॅक्सी आसल्यार एक सोंपेपण मेळटा. एपाचेर आज सगळे जाण बूक करपाक सोदता आनी रेटूय देंवता आनी तांकां भाडें सगळे कडेन मेळटलें. ते म्हणटा ना बॉम्बे ते चलता बेंगलोर चलता. हांव तांकां सांगपाक सोदतां ओला उबर तेंचो रेट हांवें कॅल्क्युलेट केला पर किलोमिटर कॅल्क्युलेट केल्यार
मुंबय सारखे बेंगलोर सारखे तांकां 9 ते 10 रुपया मेळटा तेंचं कंपॅरिजन केल्या आमी हिंगा 20 रुपया दिता हेच कारणां लागून वी आर नॉट अ बीग मेट्रो इतले लोकां प्रवास करता तांकां म्हणजे तांकां भाडें फटाफट मेळना हिंगासून थिंगा गेले म्हणटच टॅक्सी दुसरे कडेन रोखडेच तांकां भाडें मेळटा गोंयांत तें मेळना ताका लागून ॲप बेस्ड टॅक्सी गोवा मायल्स आमी हाडली आतां सरकारान प्रयत्न केला आनी IT मिनिस्टर आमचे बाब रोहन आहा तेणेंय प्रयत्न केला आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यानूय प्रयत्न केला आमी तिगोय जाण मेळून आमी पयलें एक डिसिजन घेयलें लेट अस बी ऑन द सेम पेज नाल्यार कितें जाता कितें वेगळो जर आसा कितें डिफरन्सीस तुमचे मदें आहा लोक मागीर ते कॅपिटलायज करता हे टॅक्सीवालेच फायदो घेता आनी आमी बाकीचेय सगळे MLAजूय आमी ऑन बोर्ड घेवया आनी अशें आमी एक मनान दवरलें कम वॉट मे ॲप हॅज टू बिकम अ रियलिटी वी हॅव टू एडॉप्ट टॅक्नॉलॉजी ताका लागून गोवा टॅक्सी ॲप आमी हाडपाक प्रयत्न केला आतां गोवा टॅक्सी ॲप आमी म्हणटा तेन्ना तुमी म्हणटले सरकार कशें ॲप हाडटा गव्हर्मेंट शूड नॉट बी इन बिजनस गव्हर्मेंट ही चलोवपाक सोदना अल्टिमेटली द स्टेक होल्डर्स टॅक्सीवालेच ही ॲप चलयतले आमचे ते विचार आसा 2 ॲप आसपा जाय हांव हिंगा हेंय सांगपाक सोदतां गोवा मायल्सूय वेवस्थीत बरे भाशेन चलता आनी आमीच एकदां ती काडलेली तेन्ना दुसरेच चिंतप आशिल्लें आमकां ती काडची पडली परत जेन्ना ती आमी हाडला स्टडी करून हाडला की इतली बरी ॲप तेणी बरी डेवलप केला आनी ही कोणें हाडलेली गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान हाडलेली म्हणजे सरकारानूय एक तरे ही ॲप हाडलेली आतां हे दुसरे ॲप जे डेव्हलप करता सरकारूच करता IT डिपार्टमेंट करता आनी आमच्या ताब्यान दिता पूण वी वॉन्ट टू मेक टॅक्सी फेलो द स्टेक होल्डर